मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान बिरेस्तारा पणजे बस स्टँडावयल्या सार्वजनीक गणपतीचे दर्शन घेतले। ह्या सुवातेर हँड्स ऑफ कायंडनेस नांवान कावन्सिलर रेखा कार्दे आनी सूरज कार्दे हांच्यांनी उपक्रमाक सुरवात केल्या। हांगासर गरजेवंत आशिल्ल्यांक जायत्यो वस्तू फुकट व्हरपाक मेळटा। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। संकटनाशन वरद सिद्धि विनायक शस्त्रं पार्थिव सिद्धि विनायक प्रमुख पंचायत गंधमराजनटाला एकंदरीत सर्वदेवता पूर्ण मान कृपा माननीय अनन्य भवन यथाशक्ती यथावधी महादेवताच्या चरणात त्यातून भूसंकल्पित महामंडळाच्या कामगारांनी भरघोस मतान निवडून यावे मीडिया वयतल्याकूच बरी म्हणटा की अनेक लोकांक आपले कडेन आशिल्ली वस्तू वापरून जाली की ताजो कितें करप तें कळना। दुसऱ्या अनेक जाणांक त्या वस्तूची गरजूय आसता किंवा एकदां ताका शॉर्ट टर्माक रिक्वायरमेंट आसता, व्हडले खूब दिसाचे रिक्वायरमेंट आसना। अशा म्हणजे इट्स नॉट नेसेसरली कोणती वस्तू घेता म्हणजे आपूण कितें तरी घेता अशें न्हय, पण नवी वस्तू हाडपा इतले वर्थ इट नासता। ते जर फाल्यां एक तर 2 म्हयन्याचोच वापर आसत जाल्यार एखादी वस्तू आमी हाडूंक वचना। हांगा कल्पना अशी आहा की ज्याचे कडेन अशी सरप्लस वस्त आहा ताणें हाडून दिवची फुकट, आनी जो व्हरतलो तो एक वस्त खंयची आपल्याक जाय ती फुकट घेवन वतलो। म्हणजे गरजावंतूय घेवन वचूंक शकता किंवा एखाद्याक टेम्पररी ताजो वस्तूची गरज जाल्यार ती घेवन वचूंक शकता। आतां हांगा सगळे कपडे डिस्प्ले केले, नवे वस्तू आहा भितर, पोन्न्योच अश्यो न्हय सगळ्यो, पण एक बरी संकल्पना जातून वेस्ट रिडक्शन जाता। पयलीं म्हणजे एखादी वस्तू काडून ती कचऱ्यान घाली त्या पेक्षा ती दुसऱ्याक वापरूंक आयली जाका गरज आहा तेंय जाता आनी ताका चार्जीस ना। त्यामुळे इट्स जस्ट एन एक्सचेंज स्टॉल, देर इज नो कमर्शियल इंटरेस्ट, इट इज ओनली इंटरेस्ट ऑफ द सोसायटी। बरो एक कल्पना आहा, ही कल्पना आनीक हे करची हांवें सांगलां तांकां, जाल्यार म्हजे कडेन खूब गजाली आहा ज्यो म्हाका उपयोग पडना किंवा कोणें दिल्या म्हणल्यार हांव कांय करना, पिड्ड्यार जातात त्यो वस्तू, त्यो सगळ्यो हाडून हांवूय फाल्यां हांगा उदक भरून दवरता।